सोदचें आनी पळोवचें ह्या मदें जायतो व्यत्यास आसा. ज्योतिश केवल पळोवंक न्ही, जेजूची सोदना तांणी केली. पूण कोण जेजूक सोदून आयलो तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां घडलीं. जेजू बाळकाताय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयज सुवांजेल जेजूक पळोवंक न्ही, जेजूक सोदूंक आपावणें दिता. लुका सुवांजेल आमी वाचलो. लुका अध्याय 7-8 अध्याय म्हणसर जेजून केल्लीं जायतीं अजापां आमकां वाचूंक मेळटात. जावंक बरो दादल्यांक स्त्रियांक तो बरें करीत गेलो. 7व्या अध्यायांत शतपतीचो साखर बरो जाता. जेजू विधवेच्या पुताक जिवंत उठयता. 8व्या अध्यायाच्या क्रेक जायराच्या जुवेक तो जिवंत उठयता. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण करता. अशें बरें करीत तो गेलो आनी ताचें नांव सगळ्या गलिलियांत गाजलें. आज वाचुल्लो अध्याय 9वो अध्याय 7-8 अध्याया पर्यंत थंयसर अजापां आसात. आज तावन एक 9व्या अध्यायांत एक नवो अध्याय प्रारंभ जाता. हांगा तावन जेजू जेरुसलेमाची पैन प्रारंभ करता आनी सुरवेर 12 जाणांक तो मिसावांक धाडटा. तांकां गूण करची, पिडा शिडा गूण करची, देंवसार धांवडावची पदवी दिता. अशें सुरवेर एकलो आसलो, एकल्याचें मिसांव चलतालें. पूण हांगासर जेजू उपरांत 12 जाणांचें जेजू सांगता 12 जाणांचें मिसांव मुखार जाता. म्हळ्यार हें मिसांव दोडतें जाता. 12 चॅनलां मुखांतर जेजूची सुवार्ता, जेजूची शिकवण प्रसार जाता. अशें ही खबर सगळ्या गलिलियांत गाजता. आनी आज आमी पळयता ही खबर हेरोदाक येवन पावता. हेरोद उपारायेच्या कानांत पडटा. जुवांच्या जाग्यार जेजू अधिकारान पदवेन असर करता आसतना हांगासर हेरोद भियेता. कित्याक लोकूच म्हणटालो जुवांव जिवंत उठला. हेर थोडे म्हणटाले एलियाक दिश्टीक पडला. जेजू विशांतली खबर ताका घुसपड गोंदोळान संपडायता आनी ह्या वांजेलाची अकरेची उतरां जेजूक तो पळोवंक आशेतालो. जेजूक हेरोद पळोवंक आशेतालो. ताची आशा जेजूक पळोवंक मात्र, जेजूक समजूंक वा जेजूची सोदना करूंक न्हय. पळोवचें आनी समजोवचें आनी सोदचें ह्या मदें, ह्या दोनी शब्दां मदें जायतो व्यत्यास आसा. रस्त्यार अवघडान घडटा आसतना जायतो लोक थंयसर रास पडतात. तांचो इरादो कुमो करचो न्हय, कितें घडटा तें पळोवंक. जायते फावटी जायतो लोक रास पडटा, थोड्या वेळान नापय जाता. एकलो दोग थंयसर कुमकेक आदार दितात. तांचो एर आनी एक द्रश्टान दिवचें धर. रजे दिसांनी आमी गांव पळोवंक आमी येता. तांचो हे जागो पळोवंक येता. आमचो इरादो एकच जागो पळोवन थोडो वेळ रिलॅक्स करून पाटी येवंक. इस्कॉल कॉलेजींनी इस्कॉलांत आमी कॉलेजींनी पळयता. तांकांय पिकनिकां आसतात. थोड्यांक स्टडी टूर आसतात, थोड्यांक रिलॅक्स टूर आसतात. एका दोनांक 1-2 दीस एका जाग्याक तो जागो पळोवन थोडो वेळ सुशेग घेवन परत पाटी येवंक. आनी थोड्या जाग्यांनी आमी थोडे फावटी पयसिल्या जाग्याक वेता. सोदना करूंक, समजून घेवंक, त्या जाग्याचो म्हत्व समजून घेवंक आनी परत पाटी आयल्या उपरांत भुरगीं प्रबंध मंडन करतात. अशें सोदचें आनी पळोवचें ह्या मदें जायतो व्यत्यास आसा. वांजेलांत दोनी रितीचीं गणितां आमकां पळोवंक मेळटात. थोडे पळोवंक आयले आनी थोडे सोदूंक आयले. माथेवाच्या 2ऱ्या अध्यायांत उदेंतीचे ज्योतिश केवल पळोवंक न्ही, जेजूची सोदना तांणी केली. जेजूक ते भेटले, नमस्कार केलो, कानी कारपंत पाटी गेले. जुवांच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयता लोकूच दोनीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफेर्नावाक आयलो. जेजूक तो पळोवंक आयिल्लो न्ही, बगार जेजूक तो सोदून आयिल्लो. लुकाच्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयता जेजू विशांतली खबर आनीकय चड विस्तारून गेली. ताची शिकवण आयकुच्या खातीर लोक आयलो, पळोवच्या खातीर न्हय. बरें जावच्याक लोक आयिल्लो, लोक हरिहरिणी आयिल्लो म्हणटा. लुकाचो 5वो अध्याय जेजून सांगलेली ती उतरां, सोदा तुमकां मेळटलें,
पळया तुमकां मेळटलें म्हण सांगूंक ना. थोडे जण वा थोडो लोक जेजूक पळोवच्याक मात्र आयलो. तांकां एक तरेची क्युरियोसिटी, एक अत्रेक आशा जेजूक पळोवची आसली. जुआंच्या 12व्या अध्यायांत आमी पळयता थोडे बेसायदा गांवचे फिलिपा लागीं येवन ताणें विचारलें आमकां जेजूक पळोवंक जाय. फिलिपान आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून जेजूक सांगलें. जेजून आपल्या कश्ट मरणाची ताका शिकवण दिली आनी त्या वेळार चिंतलें ही शिकवण आमकां सरी जाल्ली न्हय. थोडो वेळ रावले, फाटीं आयले. थोड्यांनी जेजूक खावंक जेवंक दिता म्हणून जेजूचो पाटलाव केलो. केदाळां दिलें, तेजो म्हणून सर्तैत रावले. केदाळां जेजू खाण जेवण दिवंक ना. त्या वेळार तांचें मिसांव संपलें, ते घरा फाटीं गेले. हांगासर ह्या सर घडिताना आमी पळयता जेजूक पळोवंक आयिल्ल्या थंय कांयच अजापां घडोवंक नात. पूण कोण जेजूक सोदून आयलो तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां घडलीं. दुसरें जावन पळोवची आशा अत्रेग ती तात्कालीक, थोड्या वेळाक मात्र. पळयल्ले सकट फाटीं गेले. सोंसो अत्रेक सोदची उर्बा ती उणी जायना. सोदनेचो वावर तो निरंतर, तो थोड्या दिसाचो मात्र न्ही, ताका अंत्य ना. फळ मेळासर आमी सोदता आनी अंतू आमकां सलवनी ना. आमी निरंतर मेळटा म्हणसर आमची सोदना करता. पळोवचो व्यक्ती निर्धार घेना. आज जाल्यार जालें, फाल्यां जाल्यार जालें, ताका तितलो आमसोर ना. आज जायच म्हणना. हेरोद राय जेजूक पळोवंक आशिल्लो पूण ताणें खंयचोय दीस जेजूक पळोवंक निर्धार घेवंक ना. पूण निमाणें तो जेजू मुखार वेता. सोंसो व्यक्ती निर्धार घेता, फावो तो वेळ नेमियेरता. सोंसो व्यक्ती वायट घडटना घडिल्ल्या संगतीचेर दूख पावून जिणेंत बदलावन जोडोवंक प्रयत्न करता वा जिणेंत परिवर्तन जावंक आशेता. पळोवचो व्यक्ती वायट घडटना तसो दुखितावन वा ताची दूख पावोवंक वा फाटी येवंक, दूख वळखून घेवंक केदेंच तो मुखार सरना. हेरोदीन जुआंव बावतेस्ताक तो नितीवंत मनीस म्हूण कळीत आसुनूय दाक्षिणेक पडून ताणें जिवीशी मारयलो. हेरोदीक कोशेडाची कांतवणी दोसताली. जिनी बदलूंक तो तयार जाल्लो तर खंडीत जावन तो सांत जातो. पूण जिनी बदलूंक ताणें खंयचेंच मुखेलपण घेतिल्लें ना. जेजूक सोदूंक जावं ताणें ताच्या जिवितांत प्रयत्न करूंक ना. जेजूक पळोवंक जाय म्हणली आशा मात्र ताचे थंय आसली. सूख कर्ण कोशेट कांतयतना गळय करिनासतना कोण कुमसाराचो सक्रामेंत घेता ताका काकुळत लाभता. देव ताका बांदपासतावन सुटका लाभयता. पूण हें भाग हेरोद रायाक मेळ्ळें ना. आनी एक जावन चवथें जावन पळोवचो व्यक्ती अडकळ्यो फुड करूंक तो तयार जायना, तो फाटीं सरता. पूण सोंसो व्यक्ती खंयच्योय जिवितांत येवच्यो त्यो अडकळी फुड करूंक तो तयार जाता. पवित्र पुस्तकांत थोडीं गणितां आसात. कानागान स्त्रियेचें गणीत, कुरडो बार्तिमेव, रक्तस्रावाची स्त्री, ही गणितां तांकां जायत्यो अडकळ्यो जेजू सरशीं पावोवंक जायत्यो अडकळ्यो आसल्यो. तरी एक अडकळ्यो तांणी फुड केल्यो आनी बरें जावन ते फाटीं गेले. आनी जेजून सांगलेलीं तीं उतरां तुमच्या भावार्थान तुमी बरे जाल्यात, तुमच्या भावार्थान तुमी बरे जाल्यात. जेजूक पळोवंक आशिल्ल्या हेरोदेक जेजूक पळोवचो अवकाश केदाळा लाभलो. आयचो वांजेल अध्याय 9 आमी वाचलो. अध्याय 20 आनी 3 ह्या वांजेलाच्या 11 जेजूक पळोवचें भाग ताका लाभता. तो पळोवंक येवना. जेजू कुस्सो निमाणे घडये ताचे मुखार हाडटात. लोकाचो 20 आनी 3 अध्याय हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. जेजूक पळोवन हेरोदेक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशीं जायतें आयकलें देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतलो. एक असर्यान तरी पळोवच्या बरोवशान तो आसलो. जेजूक ताणें सबार रितींनी सवाल केलें तरी खंयच्याय सवालाक जेजून जाप दिली ना. ताका पळोवच्या आशेक निमाणें ताका पळोवंक अवकाश लाभलो तर ताच्या जिवितांत कसलोच फळ ताका लाभलो ना. ताच्या जिवितांत हेरोदाच्या जिवितांत कसलेंच अजापां जेजून केल्लीं नात. भाऊ भयणीनो, आविलाची सांतेरेज म्हणटा तुजी आशा जावं देवाक पळोवची, तुजी भिरांत जावं ताका वगडावची.
तुजें दूख जावं ताचें सांगता तुजो एकवट जावंक ना म्हणली निराशा, तुजो संतोश जावं ताणें तुका ताचें सरशीं वरयत म्हणलो बरोवसो आसूं, अशें तूं सदांच वर्त्या समाधानान जियेतलोय. देवाच्या राजाची शिकोवण आमकां धर्मार्थ लाभल्या, ती शिकोवण आमी आपणावंक आमी सोदना करूंक जाय. जेजू म्हणटा सोदा पयलें देवाचें राज, पळया देवाचें राज म्हणना. देखून जेजूची शिकोवण आमकां धर्मार्थ लाभलें आसता. त्या शिकोवणेक चडीत गुणायेन वचूंक, शिकोवणेचो निर्द अर्थ सोदून काडून ताच्या मोगांत रावूंक, सदांच जेजूक सोदून तसो अनुभव सोडून आमच्या जिवितांत ताच्या वाटेन चलोवंक तसो आदार, तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उण्या आनी वायना रुपार आमचे मदें क्रूस हजर जाता आसतना आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. आमेन.